हो ग्राउंड स्पोर्ट्स गोवा डिपार्टमेंटान सर्वे नंबर 27/2 ही जागा ह्या सर्वेन 25,900 आसा आणि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ही जागा 3,490 ही प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या, पण ह्या प्रॉपर्टीचे अजून पार्टिशन जावंक ना, ही सेटलमेंट ना, हे सगळे प्रोसेसाक हे इलिगल काम हो आमचो पेडण्याचो आमदार आसा बाबू आजगांवकार हो हांगासर 36 कोटी मोडून जो प्रोजेक्ट करता तो हांगासर ह्या प्रोजेक्टाचेर जमीन घोटाळो आसा आणि भ्रष्टाचार भरपूर प्रमाणात ह्या आजगांवकारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हातीताळा धरून चालू केला। बऱ्यापैकी हो ग्राउंड पेडण्यान हो एकूच आसलो मध्यभागी, हय भुरगे आमचे क्रिकेट खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले, हे बऱ्या जागेन तेणी सगळे नेस्तानभूत करून उडयला। अजूनय ह्या ग्राउंडाच्या कुशीक खंय जागा आसा डेव्हलपिंग करपाची, त्या जागेचेर इंडोर स्टेडियम बांदपाक जाता आसलो, हांगासर ही जागा सेफ दवरता आसताली। आमी काँग्रेसीन ह्या ग्राउंडाचेर पयलीं बी आवाज केल्लो। आयज हे प्रोजेक्टाचे काम इलिगलय चलता, प्लस हयसर जे विटा तयार हे कंपनीज करता आणि त्या विटांक सुद्धा ते सिमेंट सारखे वापरिना, निष्कृष्ट दर्जाचे हांगासर काम चालू आसा। ग्राउंड आसा हो पेडण्याच्या तालुक्याचो ठिकाणाचो हो मुख्य ग्राउंड आसा आणि हो ग्राउंडार अश्यो कितक्योश्योच गेमी तालुका लेवल स्टेट लेवल ह्यो गेमी हांगासर जाल्ल्यो हेच्या पयलीं सुद्दां, जाल्यार आयज ह्या गेमी आयज हो गेमीचो ग्राउंड उडोवन हांगासर ग्राउंडार इंडोर स्टेडियम करपाची जी कल्पना ह्या आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान हांगासर सुरू केल्ली आसा ही मुळात चुकीची आसा आणि ती हेच्याच खातीर चुकीची आसा की हातीन आसलेले उडोवप आणि पळट्याची फाट धरप हो तेच्या मागचो उद्देश आसा। तातूंतलो हो महत्वाचो ग्राउंड जेका आमी सावळवाडा ग्राउंड म्हणटा, त्या ग्राउंडाचेर आयज इंडोर स्टेडियम टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर यांनी काम सुरू केलेले आसा। पेडण्यातले जे काँग्रेस कमिटी आसा जेचे अध्यक्ष आमचो उमेश प्रवणेकर, तशेंच हांगासले जे इच्छुक उमेदवार काँग्रेसचे जे आसात ते सुभाष केरकर यांच्यानी ह्या आमच्या जो स्पोर्ट्स ग्राउंड जो आसा तेका भेट दिल्लेली आसा आणि तांणी सगळी पाहणी केलेली आसा आणि तांचें अशें म्हणणें आसा की जी जमीन जी आसा ती जमीन अजूनही त्या 1/4 उताराचेर क्लियर कट लागलेली ना आसा। तशेंच जे प्रोसिजर करपाक जाय, जे सनद ऑर्डर घेवपाक जाय, ते सनद ऑर्डरी घेतले ना, पार्टिशन केले ना अशें तेंचें म्हणणें आसा आणि त्याच बरोबर हांगा जे काम जे चल्लेलें आसा ते सामके सकयल्या दर्जाचें काम चालू आसा आणि ताची चवकशी जावची बेगींतल्या बेगीन अशें तेंचें